नमस्कार येवकार. आमी सद्या डस्ट सिटीन येयल्लेले आसा आनी हांगासर ही ह्या डस्ट सिटी म्हणपाचें कारण म्हटल्यार एकूच म्हटल्यार ते गेले रिबंदर आनी पणजेच्या वाठारान खुबशा जाग्यार स्मार्ट सिटीची कामां चलतालीं आनी तितूंतले एक काम म्हटल्यार हे जे रिबंदरचे जे फेज वायज चलतले. आतां सद्या फायनल फेज सोंपात येयले तरी सुद्दां जी स्मार्ट सिटीची कामां आहा जी रस्त्याची ती आजून कंप्लीट जाल्लेली ना. त्या खातीर जे रेजिडंट आहा जे रिबंदरचे लोक आसात ते सद्या दुखावलेले आहा. तांकां खुबसो असो जो त्रास सोंसचो पडटा. वो डस्ट बेजिकली जाला वो रस्त्याचें काम अजून कंप्लीट जालें ना ताज्या खातीर वो डस्ट इतलो जाला. आतां उदक घालून सुद्दां वो डस्ट वचना. ते फाटीं स्मार्ट सिटीचे ट्रक्स येवन टँकर्स येवन उदक घालताले पूण ते थोडो वेळ जाता सेटल आनी परतें हें जाता. हो जो पर्यंत रस्तो करना तो पर्यंत हो सुटकाच ना ह्या डस्टा वयल्यान. इनफॅक्ट म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी एक आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन हांगा घेतिल्लें. कळ्ळें PWDचे आयिल्ले ऑफिशल्स, मेयर आशिल्लो आनी बाकीचे आयिल्ले. सो ते हांगा पयलीं ह्या मेन रस्त्याचें काम सुरू करपाचें आशिल्लें. ओके, दे हॅड गिवन अस अ डेडलायन. आय थिंक दे वील बी स्टार्टींग द रोड्स फ्रॉम समवेअर फ्रॉम 25th to 15th November. They have given us the saying that they will complete it by 15th of November. So they were supposed to start by latest by 25th. That is what was informed to us. So based on that information we had also said that we will cooperate as and when required. म्हणजे कोणाक कशें गाडयेचे सुविस्कर फ्लो करपाक आनी तांच्यांनी मेन इंटरनल रोड्सूय काम सुरू केल्लें. पूण अगेन द वर्क हॅज नॉट स्टार्टेड. सो अगेन वी हॅड एजिटेटेड वीथ देम. सो ताजें म्हणणें कितें की पावस मदीं पडलेल्या कारणान ताका ते भितरले रस्तो करपाक मेळना आनी ताज्या खातीर ते रोड उरल्या म्हणून. सो वी आर स्टील इन लिंबो वॉट टू डू. तो रस्ते म्हणटा ते जाले बाबा पयलीं इट इज बिकम अ डस्ट बॉल. तो धुल्लो इतलो जाला तर लोकांक नाका जाला थंय. काल सुद्दां म्हाका 2 जाणांचे फोन आयिल्ले बाबा कितें चलना काय म्हणून, हें कांयच करना काय म्हणून. आय एम इट इज अ व्हेरी पथेटीक सिच्युएशन वॉट इज हॅपनिंग देर. आनी everybody is blaming each other. Each department is blaming each other. Nobody is starting the work. Then the poor citizens are suffering now. We had also thought of starting agitations आनी ते रास्ता रोको करपाचें केल्लें. पूण देन मागीर कितें जाता, वो नॅशनल हायवे जाता. तो फाल्यां नॅशनल हायवेक आमी ब्लॉक केलो म्हणून आमचेरूच फाल्यां FIR जावपाचें आशिल्लें. पॉसिबिलिटी आशिल्ली. सो ताजे पेक्षा आमी we met with the concerned departments and we tried to persuade them to do it fast. So the problem is, otherwise now the last option is to approach the High Court again. That is the only option I feel at this point in time, because it is literally frustrating that absolutely no work is happening. आश्वासनां बाबा थकले लोक काबार जाल्या. लोकांचे बिझनेसीस सफर जाल्या. लोकांक ते रावपाक नाका जाला. आतां थँकफुली हें एक्सपोजिशन खातीर हें 15 नोव्हेंबर पर्यंत ताणें करता म्हणलां. पूण तरी पूण देर वील बी लॉट ऑफ चॅलेंज वायल डुईंग द रोड्स फॉर द सिंपल रिजन बाबा एक्सपोजिशना खातीर तांच्यांनी घाईन करचें न्ही रस्ते आनी कशेंय करचें न्ही. दॅट हॅज ऑल्सो टू बी टेकन केअर. आनी वन्स दीज रोड्स आर डग फुडें परतें आनी कटींग फॉर एटलिस्ट 2 years जावंक जायना. दॅट नाव द सिटिजन्स हॅव टू बी लिटल विजिलंट अबाउट इट. And this every year the same story cannot continue. Ribandar has suffered road cutting from 2019 and it is continuing now. We are in 2024. So 5 वर्सां जालीं. फायनल स्टेजीचे डेडलायन म्हणजे ताणें सांगल्या तो स्मार्ट सिटीचो तो इंजिनियर आयिल्लो सिल्वानो म्हणून, कळ्ळें. आनी ते PWDचे आयिल्ले. सो PWDचे ऑफिशल्स म्हणटाले की आमकां 15 नोव्हेंबराची डेडलायन आहा हो रस्तो करपाक गव्हर्मेंटाच्या तर्फे बिकॉज ऑफ दीस एक्सपोजिशन. सो दे रिक्वेस्टेड अस टू बी लिटल पेशंट विथ द फॅक्ट दॅट द टेंडरींग प्रोसेस एंड अदर प्रोसेसीस वर हॅपनिंग. सो आमी चड तांचेर एग्रेसीव वचून कांय एचीव जावचें नाशिल्लें. सो एट दीस पॉयंट इन टायम वी ऑल्सो सेड बाबा 15 नोव्हेंबर पर्यंत जर रस्ते जाता वी वील होल्ड इट टील देन. नाव 15 November is approaching fast, less than 20 days to go.
सो लास्ट फेजीचें काम म्हाका दिसता फ्रॉम पाटो स्ट्रेच टू द हायवे दॅट इज स्टील नॉट डन. Some 16 manholes were remaining to be done. From that is also not done. So that is happening. So तो रस्तो सोडून बाकीचे सगळे रस्ते जातले 15 नोव्हेंबर म्हणून अशें ताणें आमकां तरी बाबा मिटिंगेन सांगिल्लें. आतां ती मिटींग होपफुली ते मिटिंगेचे बाबा ते आपलें उतर पाळटले, नाल्यार आमकां 15 नोव्हेंबर पर्यंत आमकां कोर्टान वचचें पडटलें. हरशीं म्हणून तांकां मातसो भंय आसूंकूच जाय रे, भंयूच ना जाला, कोणाचोच भंय ना जाला. आमी बाबा रिक्वेस्ट करता गोवोरमेंटाक मातशें सिरियसली घेवचें हे गोश्टी. लोकांचो हांगा जिवाचो प्रश्न आसा. एग्रेसीव आमी हें करून सगळे तरेचे यत्न करून पळयले तांकां, बऱ्या भशेन समजोवनूय पळयलें, एग्रेसीव जावनूय पळयलें, तांकां कांयच फरकूच पडना. ते आपल्या बेसीचेरूच करता कामां. सो दीस इज द प्रॅक्टिकॅलिटी. थंय ट्रॅफीक जॅम जातलें. सो एनीवेज ते म्हणटा ते सारकें, पूण एटलिस्ट सिटिजन्स आर ऑल्सो सफरींग हियर डे इन एंड डे आवट. मिनिमम वॉट वी हॅड आय हॅड टोल्ड देम एटलिस्ट बाबा की बाबा ते डेली स्विपींग करा म्हणून तरी. ते थोडे दीस तांच्यांनी केलें तें बंद करून उडयलां आतां. एनीवेज वी हॅड सम आय हॅड स्पोकन टू द स्मार्ट सिटी इंजिनियर Silvano 2 days back, and he has said that the work on these internal roads which will provide accesses to the highways, that will be done maybe in another 5-6 days time. So then only that work will start. But तूं म्हणटा तशें नरकासुराच्या पयलीं तरी मातशें कितें थोडे रस्ते जावंक जाय आशिल्ले. एटलिस्ट लेवलिंग तरी सारकें जावंक जाय आशिल्लें, नाल्यार लोकांक भयंकर त्रास आसा. वी होप दॅट वी हॅड अ गूड दिवाली दीस इयर. आतां पळोवया, तुळशीचें लग्न तरी आमचें बरें वचूंक म्हणून तें तरी होप करूया. गेले 1 वर्स जालां हांगासर काम सुरू आसा. गेल्या ऑक्टोबरान सुरू जाल्लें. आज पर्यंत खुबशे रस्ते खणले तेंच्यांनी. फूल सायडीच्यान चेंबर्स बी घालपाक तेंच्यांनी रस्ते खणला. आनी गेले 1 वर्स जाले रायबंदचे लोक हांगासर कळ सोंसता. खूब पेशन्स दाखयलो लोकांनी, खूब कश्ट सोंसले. इतले जेन्ना फक्त रायबंदच्याच लोकांनी न्हू तर बाकीचेय सगळे लोक आसा, पणजेचे आसा, बाकीचे लोक जे पणजे वयता ह्या रोडा वयल्यान, सगळ्यांक खूब त्रास जाला. आनी इतले जेन्ना लोक त्रास सोंसता, धुळीचें पोल्युशन जाला, लोक जेन्ना इतलो त्रास सोंसता तेन्ना एक अपेक्षा आसता की बऱ्या दर्जाचें काम जावपाक जाय, ही लोकांची अपेक्षा आसता. सो आतां हो प्रोजेक्ट केन्ना फंक्शनल जातलो एक्चुअल तें सुद्दां जर कोणाक विचारलें, खंयच्या मिनिस्टराक विचारलें किंवा खंयच्या ऑथॉरिटीक विचारलें, आज सुद्दां तें आन्सर क्लॅरिटीन खंयचीच ऑथॉरिटी दिवपाक शकना. सो म्हाका दिसता की हें काम बेगींतल्या बेगीन जावचें. आतां नरकासूर दिवाळी आसा, 1 दीस पयलीं तेच्या नरकासूर आसता. नरकासुराच्या दिसांनी तुमकां खबर आसा हांगासर कितली गर्दी आसता आनी रोड ट्रॅफीक कितलो कंजेशन आसता. तेज्या पयलीं जर काम जायनाय जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर मोठो प्रॉब्लेम जातलो. लोक पडोवन कशे लोकांच्या जिवाचेर येवपाक शकता, कोण हांगासर सिरियसली इंजर्ड सुद्दां जावपाक शकता, ही सामकी परिस्थिती आसा. सो म्हाका दिसता ऑथॉरिटीन मातशें लक्ष घालचें आनी बेगींतल्या बेगीन हांगासर टेम्पररी कामां खूब जालीं, एक परमनंट सोल्युशन जाय म्हणून आमी गेले 1 म्हयनो पयलीं सुद्दां आमी सांगलेलें की बेगीन काम जावपाक जाय हांगासर. म्हाका दिसता आजून कोण सिरियस दिसना हेजेर. कोण तरी मरतकूच किंवा कोण सिरियसली इंजर्ड जातकूच ही कामां जातली काय कितें अशें सगळ्यांक एक हें आसा, सगळ्यांच्या तकलेन क्वेशन मार्क आसा. सो म्हाका दिसता ऑथॉरिटीन मातशें लक्ष घालचें आनी बेगीन एकदां करून पळोवचें. तुमकां दिसता रोडाची परिस्थिती सद्या कशी आसा ती. एक्चुली डेडलायन खूब टायम जालो. फेज वायज हांगासर डेडलायन दीत आसा की अमक्या टायमा भितर जातलें. आतां हें फायनल फेजीन काम आसा अशें परत सगळे जाण सांगता. मातशी कळ सोंसची, थोड्या टायमान जातलें कंप्लीट अशें परत तेच खोटी आश्वासनां दिता आनी तीच आन्सरां मेळटा की जातलें, थोड्या टायमान जातलें, पूण जायना. आतां चवथी पयलीं जातलें म्हणटाले, आतां दिवाळी तेकली तरी जर काम जायना जाल्यार आय थिंक खूब त्रास लोकांक जाला, ते आनीक त्रास वाडटले. इट इज नॉट लायक हो फर्स्ट प्रोजेक्ट हांगासर जाता. हेज्या पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग बीन जाल्ली, ती म्हाका दिसता बऱ्या भाशेन त्याय टायमार रस्ते खणचे पडलेले, त्याय टायमार खुबशे लोकांक त्रास जाल्ले, पण
तो त्रास आसलो तो खूब लिमिटेड पिरियडान सांगलेलो पळय तसो जाल्लो. हे आतां डेडलायन दिवन सुद्दां काम वाडत आसा आनी टायम घेयत आसा. सो म्हाका दिसता की जर लोकांक कितें प्रोजेक्ट जाय जाल्यार तो म्हाका दिसता टायम बाउंड हितून जावपाक जाय आनी इट शूड हॅपन, डेवलपमेंट शूड हॅपन विथ कन्सेंट ऑफ द पीपल. आनी म्हाका दिसता इट इज नॉट हॅपनिंग एट द मोमेंट. इंटरनल रोड्स बीन आसा पळय, इट इज इन व्हेरी बॅड कंडिशन्स. केन्ना खंयचो रोड आतां म्हाजे नेबर्स सुद्दां आसा पळय, थोडे पडले अक्षरशा काम चालू आसतना रोडार पडले आनी इंजर्ड जाले. आतां जाणटे सुद्दां आसा ते जर पडले जाल्यार तेंची इंजरीज हील जायना. डस्ट पोल्युशन आसा, जाणट्यांक हांगासर खूब लंग्साचे हे जावपाक डिजीज जाता. आनी इट इज नॉट लायक की आज धूळ गेली म्हणजे आज धूळ पोटान गेली म्हणजे आजूच डिजीज जातले. ते लाँग टर्म जाता. आज जावचे ना कदाचित, एका वर्सान जातले, पण ते कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळचें ना कारण इट इज समथींग वीच इज व्हेरी लाँग टर्म आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय एट दीस पॉयंट. पण लाँग टर्म म्हाका दिसता प्रॉब्लेम्स खूब आसा. हय, दिवाळी जावच्या पयलीं आतां एक वीक आसा दिवाळीक. म्हाका दिसता तेज्या पयलीं तर 100% जावपाकूच जाय काम. जायना जाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट. ट्राफीक सुद्दां मॅनेज करपाक म्हाका दिसता खूब डिफिकल्ट वयतलें. ऑथॉरिटीजांक सगळ्यांक खबर आसतलें हाव डिफिकल्ट इट इज. बरे रोड आसतनाच हांगासर ट्राफीक कितें जाता, खूब जाता. सो आतां ह्या कंडिशनान ट्राफीक कसो मॅनेज जातलो हें म्हाका दिसता इट इज समथींग वीच इज ऑथॉरिटीजान सामकें लक्ष दिवन काम करपाक जाय आनी एमर्जन्सी अर्जंट प्रायोरिटीचेर घेवन करपाक जाय. लोकल्साचें एकूच म्हणणें आहा की दिवाळीच्या पयलीं हो जो रस्तो आहा तो बेगीनच्या बेगीन रिपेर करचो आनी हांगासर ह्यो जे रस्त्याची जी चाळण जाल्लेली आसा ती एक स्मूथ फ्लो असो जावचो. प्रुडंटा खातीर रिबंदरच्यान साहिल मांद्रे.